सांगपाचें म्हळ्यार जो मैंने कहा है सच के शिवाय कुछ नहीं कहा है कळ्ळें न्हू आनीक म्हाका दिसता दूख भोगता गोवा पुलिसाक आनी म्हाका आय फील पिटी फॉर देम कित्याक गोंय इतली मुद्दे आहाय यू कॅन से थेफ्ट रॉबरी रेप एक्सिडंट्स सगळें कितली इतली सांगपा न्हू करप्शन इतली मुद्दे आहाय आनीक सरकाराचे दबावाचेर गोवा पुलीस म्हाका दिसता आमचे असले जे सिटीजन लॉ अबायडींग सिटीजन्सांक आपोवन हो टायम हिंगा म्हाका दिसता आमगलोय आनी तेंगलोय वेस्ट कोताय हें फकत जाता बिकॉज सरकार हेंचेर दबाव घाता आनीक म्हाका दिसता हे सरकाराक आनी बरे मुद्दे आनी कांय नाय दॅट इज वाय दे आर अप टू हेरेस आमगेले जे लोकांक जे बरे विचारान गोंय मुखार व्हरपा लोकांक जे आमदार एसो नात्यान आमगे आदोगादे आमगेले बाब सुनीला आनी सगळे आहाय हेंकां म्हाका दिसता सरकार खंय तरी दबावान प्रेशरायज करूंक सोदता बट आमी लॉ अबायडींग सिटीजन आमकां आपयले त्या हेजेर आमी येयले वॉटेवर स्टेटमेंट हांवें सांगले त्या प्रमाणे कितें सांगिल्लें तें आमी सारकें सांगिलां सारकें आनी खोटें कांय दिलें ना सो वॉटेवर इज ट्रूथ बट वी स्टँड बट वॉट वी हॅव डन वॉट वी हॅव फॉर वाय वी हॅड कम कितें सांगलें कितें तुमी सांगलें तें आतां कितें तें कितें क्वेश्चन विचारलीं सगळें तें आमी सांगलां कितें इन्वेस्टिगेशनाक कितें विचारपा लागलें तें आमगे कितें आहा तें फॅक्ट आहा तो सांगलां फूट मारपा हितून कांय ना देर इज नथींग टू हायड केलां तें केलां ब्लॅक एंड व्हायटूय सगळ्यांक खबर आहा आमी कितें केलें तें दॅट इज ऑल तुमी विश्वजीत हेच्या बंगल्यार गेल्ले काय देवळान गेल्ले देवूळ काल एक हेजो आम आदमीचो प्रोटेस्टाक तुम्ही बंगल्यान काल सायडीक देवूळ आसा तुमी प्रोटेस्टाकूच गेल्ले काय देवळान गेल्ले आमी देवळां गेल्ले काल देवळां वचपा जाल्यार आमगे हांव फातोर बीनचो मागीर सायडीन 2 देवळां हांव थिंग देवळां वयतलो देवा वचपाक जाय थिंगसोन हिंगा येवपा म्हाका देवळां वचपाक गरज ना हांव फातोर बीन देवळां वचून देवा पांय पडपाक शकता मागीर हांव सगळ्याच्या म्हाका चड बोगले आहा फातोर बियां काल आम आदमीच्या एमएलएन सांगलें की तो देवळान गेल्लो म्हणून तो हितून वचूंक नासलो म्हणून ना मागीर देवूळ आहाय मागीर श्री शांतादुर्गा फातोरबी आनी श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीन 2 देवळां आहाय आमी मानताय देवा सो आमी केन्नाय देवळां वचपा जाल्यार थिंग देवा पांय पडटाय तुमी कितें वेपन्स बीन कितें घेवन गेल्ले वयता आसतना थिंगा आमच्या ती सेक्शन लायलो हांवें तरी नाही आमकां तरी वेपन आमकां कित्याक वेपन आमी कोणाक भिनाय रे दाणे बीन आमी केन्नाय आमी कोणाक भिना म्हाका दिसता आमगे 3 आमदार इवन एलओपी आमी कोणाकूय सेक्युरिटी हें बीन कांय वेपन आमकां गरजूच ना आमी कोणाक फटयला नागयला चोलना एलओपीन जशें पयर म्हटलेलें की तुमी आतां धरून मत ह्या कॉन्सेप्टार फुडें वयतले या आमगेलो जो लिडर आहा बाबा राहुलजी हीज स्लोगन इज डरो मत सो वी आर ऑल इन दॅट सेम थिंग डरो मत देशा पासत गोंयच्या पासत कितें बरें जाता ताका लागून आमी कितेंय आमी सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहाय तुम उगडास आसतलो आमी विरेश बोरकाराक सपोर्ट करूंक आयिल्ले तेन्ना 39A डिमांड आशिल्लो तो आझाद मैदान आशिल्लो तेन्ना आमी आयिल्ले ताका सपोर्ट करपाक पूण कितें जालें आमचें प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें म्हापशा सेम डे आनी आमगे 6:30 काबार जाले मागीर आमी भायर सरले तेन्ना म्हापशासून आमकां सांगलेलें की कोण ना म्हूण आझाद मैदानात थिंग सगळे दोनापावल पावले म्हूण देखून आमी मागीर डायरेक्ट दोनापावल गेल्ले मागीर पळयलें तेन्ना विरेश बोरकर म्हाका पडले मागीर तो थिंगा आशिल्ले म्हूण आमी आयिल्ले थिंगा आनी आमी गेले देखून थिंगा पुलीस एक FIR घायली आमचेर आनी FIR कितें फॉर ऑबस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॅफीक आनी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण एक्चुली सेक्शन लागना ऑबस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॅफीक इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स एंड अनलॉफूल असेंब्ली आमी बोडी घेवन येयले ना आमी वेपन घेवन येयले ना आमी कोणाक मारूंक गेले ना आमी कोणाक फकत विजीट करूंक गेल्ले मिनिस्टराक तेन्ना आनी मिनिस्टर घरा नाशिल्लो तेन्ना सो तेगे घरा भितर गेलो ना कांय फोडलो ना कोणा मारलो ना सो दॅट अकॉर्डिंग टू मी एक इवन अनलॉफूल असेंब्ली ऑफेन्स जायना पूण रेजिस्टर केली देखून आनी म्हाका समन जालें देखून हांव आयिल्लो पुलीस स्टेशन फकत म्हाका इन्चारलां हें सगळें हांव कितको पावलां आनी हें सगळें सांगलें तेका हेजे कांय चार्जीस फेम जावपाक शकना एक्चुअली दीस इज फीट केस ऑफ वॉशिंग तुमकां उगडास आहा ती मेलॉलीची केस आशिल्ली शेळ मेळ्ळी ती मेलॉलीची केस हांवें क्वॉश केल्ली हायकोर्टान कितें आशिल्ली थिंगा गर्दी आशिल्लो लोक आशिल्लो 2 भाग आसात तेजे एक सकाळीं कितें झगडी जाली आनी असॉल्ट जाल्ले ते एक सेकंड पार्ट 4:30 दुसरे आयिल्ले ते थिंगा आयिल्ले पळोवपाक कितें जालें म्हणून ते पुलीस स्टेशना भायर ते आशिल्ले आनी पुलीस एक सायडीन आशिल्ले ते पुलिसे पळयताले पुलीस तेंक पळयताले आनी कांय जालें ना थिंगा सो कांय जालें ना तेन्ना हांवें म्हणलें कसो ऑफेन्स जाता आसती लोक आसती
अनलॉफूल असेंब्ली काय न्ही कित्याक आमी येवपा जाय कसलो वायटपण करपाक कसले क्रायम करपाक कसलो ऑफेन्स करपाक तेन्ना अनलॉफूल असेंब्ली जाता कांय करूं येयलें ना इंचारपा येयले खबरेक येयले कितें जालां सकाळीं कितें जालें कोणा मार लागलें अशें करून आयले म्हणल्यार एक पुलीस एक ग्रूप ह्या सायडीन आशिल्लो आनी लोक त्या सायडीन आतां सेम ते अप्लाय करून हिंगा आमी विश्वजीत राणेच्या घरा गेले तीन रावले कांय केलें ना आनी असल्ट जालें ना कोणा मारामारी जालें ना कोण भितर गेलो ना सो सेम रूल सेम जजमेंट हिंगा अप्लाय जातलें केस वचत सीएमान एका दिसा बरोबर आपयता आयज तुका आपयलो काल आनी कोणाक आपयलो पयर लोटूक आपयलो सो हाव डू यू सी दीस See, I don't take this personally as anything. It is the prerogative of the investigating officer to select the days when he would like people to be called. First is, he doesn't know how long he may require for purpose of recording statements. So, a statement may take half an hour, somebody may be 5 minutes, somebody may take 2 hours. Then if he calls too many people at one time, it may be a big mob. And then you keep people waiting for no reason. Sometimes also there is a question mark. Do people come in a huge crowd, whether there will be support, what will happen, there may be law and order outside situation. So it is his discretion and I don't fault him for it. And calling people on different in either maybe individually or in batches, that is his prerogative and I don't see anything wrong in that. Come with weapons? No. Obstruction on a road. Offense. What kind of an offense? पोलीस कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर करता हें सगळें तेंकां विचारूंक पडटलें तें म्हज्यान कितें आन्सर दिवपाक जाता दोतोर 39A थिंगा पासून आमी सांगता तुमकां सरकारा मदें ग्रूप आसत एक फॉर एक एगेन्स्ट तेतून चवकशी कर आनी आमकां सांग सर हो आवाज सप्रेस करपाचो प्रयत्न आसा हो हे लोकांक पासून भंय घालपाक सांग दाखोवपाक आमी आमदाराक एलओपीक सगल्यांक हाडटा थिंगा तुमी केल्यात तुमकांय येतलें अशें पण हांव लोकांक सांगता कांय भिनाका आमी आसात आनी आमी लोकां फाटल्यान आसतले की द रॉंग इज रॉंग वॉट रायट इज रायट एंड वी वील मेक श्योर जस्टीस इज गिवन फॉर एवरीवन हो मोर्चा जाल्लो तो पर्टिक्युलर 39A सेक्शन हे विड्रॉ करपाक हाजें समर्थन करता तुमी गोंय बरोबर ह्या मोर्चाक सहभाग जातले आनी फुडें जातले तेन्ना ते हांव लिडराक उलयन हांव एकलो कांय एक स्टेटमेंट म्हणून सांगूंक शकना म्हूण आमचे लिडर आनी आमी सगळे पार्टी वांगडा बसून आमी डिसायड करतले वॉट इज फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन तूं जाणा आमकां कितलो फोटो येयले आमकां सांगलां तुवें हें करनाका ते कॉल ऑफ द हंगर स्ट्रायक एंड देन वील स्पीक इन असेंब्ली मागीर पोस्टपोन करताले आनी डिबेट आमगे डेट फिक्स करना आहले मागीर असेंब्ली कॅन्सल जालो सो आनी कितें सांगपाचें सरकार लोकांक भिता एक आयक हांव सांगता सरकार लोकांचो आवाज आयकूंक सोदना लोकांचो आवाज सप्रेस करूंक सोदता पळय आमची असेंब्ली सेशन तो आमचो इट्स अ टेम्पल फॉर अस टू गो आनी उलोवपाक आमचे लोकांचें कितें आहा तें काडपाक असेंब्ली कॅन्सील केलो बायपोल मोडले बायपोल येयलो बायपोल कॅन्सील केले आनी आतां बायपोलाक तें कॅन्सील करून लोकांक फेस करूंक सोदना म्युनिसिपल इलेक्शनाक ऑर्डिनन्स काडलो आतां म्युनिसिपल इलेक्शन पासून पोस्टपोन करपाक हो सरकार भिता लोकांक Sir, Benji Vegas yesterday after appearing before the police, he accused the government of targeting minority MLAs. Do you endorse his view or do you have a different view? I think on that you have to ask him on what reason and the basis he has made the statements. I don't want to make a statement without knowing the basis on which he made the statement. So you excuse me for not being able to tell you in support or against. Incidentally, in the Congress, we in opposition are minority.